काणयें नांव बॅनर ॲपी. बरयलें आनी सादर करचें स्मिता शेणै, मंगळूर. बॅनर ॲपी. हरी विठ्ठल जय विठ्ठल, हरी विठ्ठल जय विठ्ठल म्हणचे भजनेचे ताळाचे झैंचक आवाजू कार्तीक मासाचे फलफल्याचे दाट दव्याचे चादर पिंदून मंद वाऱ्यांतू मेळत आशिल्ले. श्रीनिवास भट्टाल पूतू रघुवीर भट्टू हातांतू 100 वर्सां पयलेची जड दिवलेक पांचेय दिव लावन घेवन भजने पाळेच फुडें चलत आशिल्लो. सरसरी चमकल्यार दिव वाडोवन वता म्हणून जागृतेरी हळूची त्या दिव्यांक पळयतची मुखार चमकतलो. रघुवीर भट्टान दिवली धरून न्हंयचे बगलेन आसूचे रामचंद्र देवळा सुकून रथबिदी मदे भागार आसचे राम मंदिराक येवचे आजी सुरेख. जाल्यारी तागेल आनू श्रीनिवास भट्टू आनी आजो वरदराय भट्टाक हें काम करतना ताण पळयलां. सांच्याल्लो आज्याल बगलेन धांवन दिवलेच वटूची भजने पाळी मुखारी चमकून येतलो. आतां रघुवीराक 35 वर्स. हे वर्स श्रीनिवास भट्टान रघुवीर भट्टाक पूर्ण प्रमाणेरी देवळाची जबाबदारी वयसून दिल्या. तांतू ही एकादशी चलोचीय एक जबाबदारी. सिंडिकेट बँकाचे चोडोवाले घेतना एक पावटी दिवले वासूल ताळो गट्टी जालो. राधे गोविंद बजो राधे गोपाल म्हणूक लागलो. वासदेव मामाक दिवले वासू म्हळें नांव येयलें एक गमत. कार्तिक एकादशी दिवली पळयलसतना अंग रयल्यावरी नांचे भक्तिभाव परवश जावन ताळ मारून भजन करचें. घडी दिवलेची नंदादिपाची काज्याळ काणू वातिसम करची. भक्तांनी हाणू तोपांत घालेल तिळेलताल दिव्याक घालचें. अशी दिवल्या लागींच्या सुच देखून ताका दिवले वासू म्हणून नांव पडलें. त्या गांवांतू नांव दवरची थोडे चडची. लोक रूप काम घर ह्या पुरा पळोवन नांवाक आड नांव लावच्यांतू भारी बुद्दंत आशिल्लें. दिवले वासूक दिवलेची सर्व जबाबदारी आशिल्ली. दिवली धुवप, दिवली दवरचे जागेर कोयर पुसप, चौक घालोवचे, भजने पंकडांक कागद बरोवन आपोवन हाडोवचे, सगळ्यांक भजन मनशाक अवकाश मेळची तशी वेवस्था करची. अशी 2 पाळी मदें तूं वेळ पाड जायना तशी पळोवचें, अनाउन्समेंट करोवचें, हें सक्कड तागेलें प्रितेज काम. सोम्यान तांणी ताका रुपया दिवली दिवन सन्मान केला. त्या तरी दिवले वासू म्हणलेलें नांव कायम जालें. ताका त्याची नांवान तागेल मुखारीची चेडू बाळतया पळयतले. दिवलेक पळयतची रघुवीर भट्टू राम मंदिराची मॅट चडलो. दिवले वासू आनी तागेल भजनी मंडली चालू आसचे राधे गोविंद भजे पदाक उड्डून नांतले. बायल मनशांक नाच पळोवन आनी मुखावेल 2 दिसाचे गमताये घडी आट्टोन तोंडार हांस उदयतलो. पद्ममयेन पद बदल करून देवबंदानम्मा स्वामी बंदानो सुरू केलें. वासू नांचून थकिलो थंयची थंड जालो. मुखारी धोवांतू सकाळीचे मय्याळ उजवाडांतू वैरी केसरी रंगाचे बॅनर लांबता. एक कडे बांदिलेलो आस, अनेक दिकडे तुंटला मार्गार लोळता. ते मात्र न्हय, थंय आनी कितकी लांबता. दिवले वासूक अनमान जालो. अयो मनीश रे, हें कोण की बायल मनीशी. आतां वासून मात्र न्हय, साबार जनांनी लांबची आकृती पळयली. धवी गवन धव केंस पळयतना भजना स्वास खळून थंड जाता रायली. राम मंदिरा मेटारी सुरेश किणी राबिलो. भजनेकाराल ठोळी भितर रिगत आशिल्ली. वासू म्हणालो, सुरेशा थंय पळ रे. सुरेशू दोळे सान होड करून खंय वास माम म्हणालो. पद्ममाई, हे देवा कोण रे थंय लांबता. सुरेशा आप्पी माय रे, तुगेल माव तशी थंय लांबता कशी रे ती म्हणाली. अर्ध पंगड दिव्या मागशी राम मंदिराक गेल्यारी GSB युवक वृंदाचे होडान होड केसरी बॅनर तुंटून नेल्यार लोळचे कडेन 10-20 जण धावले. आप्पी माई मोरनो राम मंदिराचे बाल्कनीक लागून आशिल्ले लोकडां सरळाक लांबतली. गवन वयची वैरी सकलची सकल जाला. दोळे वयर गेले ती, जीबी भायर आयल्या. हातू पायू कोक्के जाले ती.
ही खबर कळली सतना रामंदिराक गेलेले सगळ्यांकय थंय तुकून मागशी वाटेरी दिव्या समेत सीदा रामचंद्र देवस्थाना वाटेर आसचे खासगी विठोबा देवळाक वचितशी सांगले. थंय बाळीक मामाल बायल्यान चौक बरोवन दिवो दवरच्या वेवस्था केली आनी भजना मंडळी थंय भजने बसली. सुरेशाक दोळ्या काळोख आयिल्ल्यावरी जावन थंयची चिक्की बसलो. तागेले आप्पी मावेन अशी सार्वजनीक जावन मार्गार मोरचे तागेले निर्लक्षाचेची एक परिणाम म्हणून ताका दिसलें. मर्याद गेल्ली मिगेली म्हूण चिंतून धर्तरी हूम आयली. सुरेशाल बायल दिपाक कोप येवन मेल्ली मानतारी. अखेरीकय एकादशी कार्यक्रमात फात्तोर घाल जीव सोडली पाप इश्टी म्हणून लेखत आशिल्ली. तिणे मेल्लेल्याकी चड तिगेल मर्याद गेलेल्या कळवळतची राम मंदिराच्या मेट्टारी दोनी हात माथ्यार दवरून बसली. शालीन माई दिपा भिवू नक गो म्हणून तिगेले पर्सांत आशिल्ले प्लास्टिका बाटलेतून उदक हाडून तिगेले ताळव्यार पेटूच्या लागली. बाबूरायो शिन्ना आनी लक्ष्मणू राम मंदिराची माळयेर धांवल्याची. मॅनेजर भस्कर मामान करंट ऑफिसा फोन करून विशय सांगलो. करंट काडयलें. तशीची दोन लायनमॅनांकय धाडून दिवच्याक ताण विनंती केली. माळे वयले मुंजी हॉलाचे बाल्कनीतून रातीक आप्पी माई छतार चोवणू हाय पवरा करंटा वयर धोरून मेली. तिगेले लंग बाल्कनी थावन भायर आयिल्ले लोकडा सरळा सिरकून बावलीशी लांबत आशिल्ली. फुडेकची हाड आनी चाम मात्र आशिल्ली ती आत करपून इंगळ्या बंबुशे दिसतली. मड तांडून काणू सकल हाडलें. राम मंदिरा मुखारी पडलेले केसरी रंगाच्या बॅनरांत गुटलोन दवरले. सुरेशाल बायलेक सक्कडांनी तागेल म्हाव म्हळ्यारी तुका माय न्हू गो बसल्या कसने वस गो म्हळेलेंची. मेळ्ळी मेळल बॅनर कांपून गवन कोर नेस्तल आप्पी मायेक चेरडुवान मेळणू बॅनर आप्पी म्हूण नांव दवरलेलें. होडे एक एक वेळा तशी आपयतली. सुरेशाल मुखार मात्र आप्पी माई म्हणटले. राम मंदिरा मेट्टा मुळांत दोन कूड आशिल्ले. एक वागदेवी वाचनालया म्हणून लायब्ररी केलेली. महिला समाजाचे आदली अध्यक्षा सुलोचनाबाई टिचरीन हें स्थापन करून मस्त वर्स चलोवन मेलेलें. आनी एक आप्पी मायेक राबू दिलेलें. आप्पी मायेल खोली तिगेल मात्र न्ही तांतू पंप सेट दवरलेले. GSB समाजाचे अध्यक्ष रामचंद्र शेणेन आप्पी माय पंप चालू करचे बंद करचे फूट कोन दवरचे कोणी कांपून व्हरना तशी पळयल्यार तुका ह्या कुडांतू राबच्या दितात अशी म्हणलें. त्या गांवांत आप्पी मायेक राबच्याक दुसरें घर ना आशिल्लें देखून तिका खुशी जाली आनी ती त्या कुडांत आसचे पंप सेटाचें सर्व काम भोव जबाबदारीन करत तांतू राबली. आप्पी मायेल नांव आप्पी बाई. लग्न जातरी नगर गांवाचे किण्यांक गेले कुटुंब तिगेले. सुरेशाल अन्नाल भावालो पुतू म्हळ्यारी नरहर किणी तिगेल बामूण. ताका सोडा व्यारो मस्त वर्स सोडा फॅक्टरी दवरून ताण सोडा व्यार केलो. तेन्ना आप्पी मायेन सोडाक गॅस घालचे बाटली धुवची आनी नरहरीन त्या गांवचे दुसर कडेन सोडा डेलिव्हरी दिवच्या गेलेले तेन्ना गल्ल्यार बसचे हें पुरा काम केलां. नरहरीन घर बांदिलेलें ना. आप्पी मायेक चेडूं जालेलें ना. एक दिवस तो मेलो. सोडा फॅक्टरी बंद केली. भाड्या घर सोडलें. सुरेशान तिका यो म्हूण आपयलें. तिगेल कुटुंबाच्याले घर म्हळ्यार सुरेशालेंच नवें. पक्षवात जालोलो तागेल अन्नाक वन्नी घरा आयली म्हूण भारी खूश जाली. सुरेशाल अम्मा मीरान तिगेल जाव आप्पी मायेक समज घरांत घोडयलें. आप्पी मायेन येतरी मीराक कालें समाजांतूल काम चड जालें. घरा कडेन पूर्ण जबाबदारी आप्पी मायेली जाली. तितले जाल्यार रांदपाक कुडा जबाबदार मात्र तिका दिनी. मीराकाल घरांत जन्माक दनपार 3 थाय जेवण कैत जेवचें म्हूण ना. आप्पी मायेक जेवण वाडचें मीराकानची. तिका 3 वाडचें शीत पावचें म्हणून ना. आका शीत न्हू पुरवे सकाळी खाणस खा म्हणून करटी मंडल पोळो या चपाती वाडतली. शीत उणी जाल्यार वाडना रांदय. रोस मात्र फोडी ना. नंतर ताक म्हळ्यार धव उदकान नीस दिवचें. तोंडा रुचेच आप्पी मायेक हें जेवण खावन खंटाळ येतलें. मीराकान मरतेची सुरेशाल बायल आयली. तिणें सगळो घरचो हुकूम हातांत काण घेतलो.
तीण हगूर आपी मायेक घरा भायली शेड्डांत रावची वेवस्था केली. आपी मायेक ह्या एक रितीचें स्वातंत्र्य मेळ्ळा वरी जावन वाऱ्या पडली. दिपान कांय पुणी दिल्यार खावचें, गांव पुरा भोंवचें, एकेकल्याल घरची खबर अनेकला सांगची अशी करतची गमतयेर दीस काडलो. सांजेरी येदुवेल घरा वचून खांब्याला बैसून टीव्हीर अंताक्षरी चित्रहार पळयतली. मागीर देवळांतू राम मंदिरांतू जावचे सर्व कार्यक्रमाक हाजर जावन काली पैर जालेल चेडू बाळाताई वळखेची जावन ससार जाली. सुरेशाल पुत्तान तिक एक दिवस बापा मा म्हूण आपोवचें सोण आप्पी म्हणालो. म्हणू कोप्पान टीव्ही पळोवच्या वच्चे सोडलें. न्ही गो, तें चेडू ताका कळना. हांव तागेल बापा मा म्हूण ताका गोतना. तें आवसून पुणी सांगची न्ही वे. ती हसता. तो देव पळयता आनी म्हाका दिवची बादा मुखार खावचें आस म्हणून एकदम कोप्पून सकड लागीं ह्योच विशय सांगच्या लागली. टीव्ही पळोवन सोडली नंतर मोहनराय तांचे दारवटेरी सांजेरी चारीक प्रतिश्ठापन जावचे अप्पी माई रात्री 8:15 थंय उठायना आशिल्ली. मार्गार भोंवचे सकड लागीं कांय पुणी उलयतली. तिगेल दोळ चुकोवन मुखार वच्चे साध्य ना आशिल्लें. राम मंदिरा चलचे उत्सव, भजनां, नाटक, बार्तेरां, वाळडीक, गुरबीण जेवण अशी सक्कडंतू आपी माय खंडीत देख पडटली. जेवची न्हयशी तिगेल हातांत तूं केन्नाय आसचे कॅटलीन तूं भर पायस घालूंक घेवन घरा हाडटली. कोणा तेजेला तांगे ते रिग्गून काफी पिवचें, ताक दी म्हण निमगुचें, खाण जेवण मागचें आपी मायेक सराग जावन गेलेलें. आमगेलीच पाप म्हणून तिक सक्कड कांय पुणी दितले. 3 वर्सां फुडें सुरेशाल बायलेक आनी आपी मायेक घोर झगडी जाल्ले. दीपा चेडवा म्हणून पनीर मटर करूंक लागिली. आपी माय शेड्डा लागसचे तिगेल न्हाणयेंतू थंड उदक न्हावन भायर येतना पनीरा रांदय परंबोळ नाका मारलो. ती सीदा वासरे कंडेंतू निलकुच्या लागली. सकल बैसून कांदो शिंदीत आशिल्ली दीपा तिक दिसांनी. हगूर कंडेतून हात घालून पनीरा कुडको काडतना धांकील बावडे पडले. कांदो शिंदितना दोळ धांपील दीपान पळयतना होड मांकडशी आपी माई हात घालतस. एक्कपटी उठोन धांवन येवच्या गेलेल्या दीपाक आड्डोळ पांयां मारली. व्हडलो घाय जालो, पडली. आपी माई धांवन तिगेल शेड्डा वचून पांगून घेवन न्हिदली. दीपाल बोब्बट आयकून पेल्ली घराचे वठारांतुले भाड्यारा बिले बायल म्हूण भायर येयलेत. पांया काफी पुड्यांनी सारोन आंगठी बांदून दोळ्या काळोख येईल दीपाक न्हिदोवन सुरेशाक फोन केलो. ताणें अंगडी थावन मारुती वमनेरी घरा येवन पावतना काणी लोकार्पण जावन गेलेली. घरा पावचे सुमार पुडेची सगळे विचारता कोणकी सांगलो. तो बायलेक कारांत घालून आस्पत्रे गेलो. इतले पुरा जाल्यारय आपी माय न्हिदलेल उठायिल ना. शेनवारा वग्गी स्कूल सोडता. चेडू वायलीची तेदना आपी माय उठोन वासरी रिगून तांगेल आम्माक पांया आड्डोळ रिगल्या तशी तांकां जेवण वाडूंक आपणा सांगलां म्हणून तांगेले संगत बैसून समोची रोट आनी पनीर खाल्ली. 2 इडली बरें रांदय बुडोवन खाल्ली आनी 3 वाजताना सीदा तिगेल सांजेरी वच्ची भोंवडेक भायर सरली. पांयाक बँडेजांनी घालूंक घेवन पांच्याक दीप आनी सुरेशान घरा येवन पळयल्यार तोप्पांतू इडली उणी दिसलेची. चेडू म्हळेली ती. आपी बापा मान दनपार जेवण वाडला. रोटी आनी पनीर रांदय रुची जालेली. हो रिपोर्ट आयकून दीपाक आयलो रागू. छोर माज्जरशी खावन गेल्ली मर्याद नातील मानतारी म्हणाली. बामणा आपोवन आनी तिक शेड्डा राबोवची नाका. आज रात्री आयल्यार गॅट काडची नाका. उसोळो खंय जाय थंय. गांवां भर आमगेल मर्याद काडता म्हणून ताकीद केलें. सुरेशाक वय दिसलें जाल्यार तिगेल कश्टात जीवन आटोवन दुख्खय आयलें. म्हाव म्हणलेल मायपासू हृदयांत भोर नायलो. दीपा, बायल मनिशी रात्री भायर घालची नाका. मिगेल म्हणताल बायल ती. आमी सान आसतना ह्या घरची सर्व काम करतली. तिका चेडू ना म्हणून आमकां मस्त मोग केला तिणें. खाण खेलेल नवें, भांगर काणी नव तिणें. आज येवो, फाल्यां तिगेल्या उलोवन तिका समजायता म्हणालो. दीपा दुर्गेल अवतार घेवन राबिली. पळया, तिणें हांगा राबून अशींच कर केल्यार हांव कुळार वता. सगळो वेळ कंडे निलकुचे, आयंडी घालचे,
घरा पंचादीक सकड कडेन पसारचे. घरांत तूं दिवड पोसिलावरी जाल्ला हांगा. फाल्ल्याक तिका भायर घाला. तुमी घालना तरी जाल्यार हांव तिगेल पोटल्यो मार्गार उडयन म्हणाली. सुरेशाक बेजार जालो. जाल्यार ह्या विशयान तूं मस्त मात्ती हून करूंक पुरसत ना. आंगडी कामाच्या लागीं सोडून आयला. तो दुकाना कडेन धांवलो. सुरेश म्हळ्यार तिका मोगू, जाल्यार ही दीपा म्हळ्यार तिका रागू. हें प्रकरणा उपरांत स्वाभिमानी मानतारेन सुरेशाल गेटा भितर पावल दवरलेलें ना. राम मंदिरा मुळार राबून आतां 3 वर्सां जाले. सरकाराचें पेन्शन 1000 मेळटा. तांदूळ, चिमणेताल, साखर उणें मोला मेळटा. युवक वृंदाची थावन बँक खात काडयला. तांणी 1000 घालता ती. आनी ती आपयल कडेन हापोळ लाटच्याक, उब्बट बाजूच्याक, घरांक करतोळच्याक, शेवळें पिळच्याक, ओडी सोडच्याक वतली. थंय कांय पुणी 4 कास मेळटले अशी जीव खेळोंक घेतली आपी माय. वर्सा 1 पावटी संवसार पडवेक सुरेशू आपी मायेक वयला कापड दितलो. जाल्यार लंग आनी चोळ कोणी दिनाशिल्ले. तिगे लागीं एक कोक्के बोड्ड आशिल्लो. तो बोड्ड घेवन भोंवतली. खंय तरी बॅनर दिसल्यार त्या बोड्ड्यान तांडून सोडोवन काणू ताजी लंग आनी चोळी शिवंश करतली. जग्गा म्हळ्यार नांवाचो टैलर एकलो येडेहळ्ळी सोसायटी मुखारी शिवणे मशीन दवरून बशिल्लो. तो टैलर कांय बरकत ना, जाल्यार आपी मायेक पुरो. एक पाटी कापड नेसना तशी बरी चोळी आनी लंग घालून भोंवतली. वाडीक म्हणजे येतना मात्र कापड न्हेसतली. हातांत तूं बॅनराची एक कर्चिफा कुडकुचूक नाशिल्ली. काळी आनी चिरमुट्यान गेलेली तिका कसं जाल्यार एकची अशी बॅनरा गुटलांक घेवन हातांत बोड्डो आनी स्टिलाक केटली घेवन भोंवची ती राम मंदिराचे तिगेल खोली फूट करून दवरतली. कोयर काणू पुसून मुखार चौक बरयतली. कापड उंबळून राम मंदिरा मागशी व्हरून सुकयतली. तिगेल केसरी, दवें, नीळ, हळदुवें, लंगारी सभे समारंभाचे विशय प्रिंट जावन आसतलो. कितलो उंबळ्यार सगळें वचन आशिल्लें. सगळी बागसून गेलेली. माती मात्र वयर दवरून बॅनराचें गवन घालून पांयाक झरलेल हवाय व्हण सपूर पांती ताका गुलले रिब्बान हातांत केटली घेवन किर्र म्हूण ताळ काणू नमनमुन्या खबरू सांगतची येवची बॅनर अपी म्हळ्यार थोडे लोकांक तमासो आनी थोडे जाण ओंकारे व्हरलेल्यान तिका पळयल्या कोपू. ह्या वर्स GSB समाजाचे अध्यक्ष आनी न्हंयचे बरी नासचे विठोब देवस्थानाचे आडळीत मुक्तेसर जावन विंचून आयल मागिरी सुरेशाक एक नवो तेज आयलो. तागेलो समाज सुदारक मनोभाव सगळ्यांक आवडलो. हांव अध्यक्षाल बायल म्हणून दीपाल भरमू मळबा पाविलो. कोप्पाचो रांदपो विठोळ मामाली 8 चलयां पैकी धाकली. सुरेशाल बायल जाल मागीर महाराणी जाली. हांगेल कुटुंबेची जावन आपी मायेन गांव पुरा भोंवचें, मागून मळावरी घेवन खावचें, पंचादीक उलोवची ही खंयचेय दीपाक सम दिसना आशिल्ली. सुरेशान चलोवचें को म्हणून दीपान तिगेल आम्माल कुळारा आनी तिगेल भयणेल गांवांक सगळे सांगून सुमार घाट सकल तुकून वाहन येवची वेवस्था केलेली. भजनेक गांवाचे शांतेरेल भजना क्लासा मंडळी, केळे मामाल दारल्याल मंडळी, गोकर्णवटाची नित्य भजन म्हणची मंडळी आनी हैवेंच्याली एक मंडळी अशी एक्को खाली पडची कारण नाशिल्लें. भारी उमेद दिसतली. सकाळी थावन हेर दिवसा दनपार थंय फळारा वेवस्था जालेले. हेर दिवसू सांजेर थंय पनवारू रांदप करूंक 2 रांदपे नियुक्त जालेले. प्रति वर्स एका भजनाक आपी मायेल एकी भजना जय जय आरत राम तुम्हारे. 4 दिवसा पुढे लायब्ररीक कादंबरी बदल करूंक आयल दीपान ह्या पावटी आमगेल एका भजना थंय तुजें अनिश्ट रूप घेवन येवची नाका कळ्ळें. BBC सगळ्यांक न्यूज दिवची नाका. भजनेक बिनी बसल्यार हाता रट्ट्यात दवरून भायर करता तुका कळ्ळें म्हणून धमकी घाली. आपी सोडतल 3 पांयान हाताक घेतले. वस गा एक कुकसल तुगेल देव तुगेल हांव पद सांगतलीची कसां करता पळोव्या. तुगेल बामणाक पांयार घालून त्याल पुसिला हांवें. मुत्ता काश्ट उंबळे ती म्हाका सांगता 3 कासां चेल्ली म्हणून तोंडा येईल तिका बिश्टायलें. मर्याद व्हरून घेवच्याक दीपा रिक्षा चोवन धांवली.
सांजेरी राम मंदिरांतू वेवस्थ करूंक आयिल सुरेशा लागीं आपी मायेन सुरेशा तुगेल बायलेन म्हाका एक्के भजनेक येवच्या नजी म्हणला रे पळय तिगेल माय हांव म्हाका मर्याद दिना जाल्यार व्हडना म्हाका तोंडायल उलयल्यार हांव नुत्त सोणा तिगेल 10 वांट्यान जीवन केलां हांवें म्हणाली. सुरेशाक हें आयकून मस्त करकर जालें. मावे हें कसल तुमगेल झगडे म्हाका जबाबदार मेळ्ळ्या तें हांव सम कोर निभाय सुका की नाका म्हाका आशिर्वाद दी देवा दयेन कांय बात जायना तशी पळया तुमी दोग जाण म्हणालो. आयो पुता आशिर्वाद आस रे जाल्यार हांव यान अशी कशी चलता तुमगेल एक्को हांवें पळयता देव मिगेल की तिगेलो पळवया हांव दुर्बळी रे जाल्यार देवाक लागींच हांव म्हूण रडली. सुरेशाक लायटिंगाच्यान कोणकी आपयलें तो आतेत मावे रोणुका भितर वस म्हणून सरसरी गेलो. रात्री आपी मायेन देव कोणालो म्हूण निमगिलेल विशय बायले सांगून दिपा तूं पातळ शेणा फात्तर कित्याक मारची मरे ती म्हणून बिश्टायलें. पळया गो हांव यान अशी कशी एके भजन करता तुमी म्हणून म्हणटची खोली भितर रिगली. आतां एके भजनेक विघ्न कशें हाडचें म्हणलेल्याची आपी मायेल चिंतन जालें. अष्टमी त्या दिसू तिगेल कोके बड्डी धोरन सांजेर भायर सरली. खंय खंय हांनी बॅनर बांदिलेल की तें पुराय तुंटोन घडी घालून चिल्लांत भरत गेली. वयली पेंटाक सकल पेंटाक भोंवन 2 दीस तांणी कशी घालेल की तशी हीण पुरा तुंटोन पुरा खांपून हाडलें. विशय कळल्यार कसलेय कोणी करूंक थंय वेळ ना आशिल्लो. आतां मेळ्ळेल बॅनर पुराय शिवून एक लायक गोद्दोडी करची आयडिया. तांचे वयर आसचे प्रिंट काडचे खातीर तीण केदनाचे वरी पुरा बॅनर बकेटात तिंबून घालें. गोद्दोडीक भायल्यान राम मंदिरा मुखार घालेल युवक वृंदाचे 20 अडीचे केसरी बॅनर शिवोवचे म्हणून आपी माये लेक्काचारू. राती राम मंदिरा शेट्टर उदार आशिल्लें. भितर रांदपे काम करत आशिल्ले. बायल मनशो जमकान पातलोचे देवा मुखार चौक बरोवचे फुलां पाड्डी गांतूचे पोळेरांतू फलवस्त मांडोवचे आरती वाती घालची असल पुरा काम करता आशिल्लें. सुमार 12 वाजतना काम जालें. दीपा आनी तिगेल सखियांक सुरेशान घरा सोडचें काम ओपून घेतिल्लें. सिल्वर ऑमनेरी सगळे बायल मनशाल किलकिल चडलो. आपी माय हळू कोके बड्ड धोरन राम मंदिरा रिगली. भितरी रांदपे सिनेमापद पॉलिटिक्स उलयत चालू आशिल्लें. सीदा माळ्यार गेलेलीची चिकेन उत बसली. सकल सक्कड थंड जावताय दिव करनी. 12:30-1 म्हणटना रांदपी न्हिदले. मॅनेजरान शट्टर तांडून भितरी चिळको घालो. आपी मायेन दिव केलो. हांगा बांदील दोरी चुकयल्यार बॅनर मार्गार लोळटा. मागीर ताक दोन तशाण ताणल्यार दुसरी कडेनय तुणता अशी तिगेल योचना. तिणें बाल्कनीचे वणतेर चोवून कोक्या बड्डो नीट केलो. सुंबा दोरीची गांठी कोक्या बड्ड्याक पावली ना. कोक्या बड्डो आदार चुकून सकल पडलो. आपी माय पडू जाली. हात आदर सुच्याक तिक्का मेळ्ळेले बाल्कनी मुखारी पास जाल्लेले हाय पॉवर करंटा वायर ताक धरले. 2 मिनटां भितरी मानतारी करंट शॉक मारून मेली. थंय आशिल्ल्या सरळाक गवन सिरकलें आनी मेल्ल्यार ती सकल पडली ना. बॅनर तुंटून पडलें. अंतू बॅनर आपी म्हणलेलें नांव सार्थक जालें. आतां राम मंदिरा एदुरू मड न्हिदयला. लोक जमला. दीपा तोंड कोड कोरून माथ्यार हात दवरून बसल्या. 10 मिनटां फुडें माथ्यार चडल भरमू आतां गोळनू दोळ्यांत उद्दा जावन वळतस. मडे सुरेशाल घरा कडेन व्हरचे म्हणून निर्धार जालो. केसरी बॅनरांत गुठला इलें. आपी मायल मडे सिल्वर ऑमनींत दवरून सुरेशू ड्रायव्हरा सिटा बसलो. दनपार भितरी मड्याची विलेवार जाली. तोंड सोडल्यार ब्रह्मांड दाखयतल मानतारी मिनूटा भितर जोळनू गोब्बर जाली. घरा आयल पुरा जन न्हावन पॅज जेवलीं ती. काम करून थकिलो सुरेशाक न्हीद आयली. दीप मात्र ओग्गी राबून देव मिगेल की तिगेलो म्हणलेले चिंत पार पडली.